आमचे माणकुल्या गोंयांत ल्हान व्हड पूल गांवांगांवांक जोडटात। हे पूल म्हणल्यार एका गांवाक दुसऱ्या गांवा कडेन वा एका शाराक दुसऱ्या शारा कडेन जोडपाचो दुवो। मात हालीं तेंपार पळयत जाल्यार नव्या बांदिल्ल्या पुलांक वेरो आनी खांब्याक तडे वतात। एक बेस बरें उदाहरण म्हणल्यार कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्लो पणजेचो अट्टल सेतू। तो बांदले सावन कितलेशेच फावट फोटलो आनी कितलेशेच फावट दुरुस्त केलो। एके वाटेन नव्या पुलाची अशी स्थिती आसतना राज्यांत पोर्तुगीज कालीन कितलेशेच पूल आजून घटमूट आसात। लोकांक आजून ताचो मोठो आदार जाता। तातूंतलोच हो धार बांदोडे कुळेच्या मेट्या वाड्या वयलो पोर्तुगीज कालीन पूल। मेट्या वाड्या वयलो हो पोर्तुगीज कालीन पूल जाका सकल खांबे नात जाल्यार गोल रिंग आसा। पोर्तुगीजांची पूल बांदपाची ही खासियत। अशें सर्कल रिंग आशिल्ले कितलेशेच पोर्तुगीज कालीन पूल गोंयांत आसात। ना सांगपाचें म्हणल्यार हो कुळ्या मेटावाड्यार हो जो पूल आसा हो पूल आमचो पोर्तुगीज कालीन, म्हणजे ह्या पुलाक जवळ जवळ 100 वर्सां जालीं अशें लोक म्हणटा। आनी हो पूल जो आसा ह्या पुलाक मदीं खांबे म्हणजे ते कांयच ना। हो एकदम असो गोल पूल बांदलेलो आसा, म्हणजे पळोवपाक सुद्दां असो मजेशीरसो। आनी हो पूल ह्या पुला वयल्यान इतलो टनेज माल गेलो पुर्तुगेज काळा पासून तो आज पर्यंत, तर हो पूल आज पर्यंत डॅमेज म्हूण तो जालो ना। हें तेजें एक म्हणजे मोठें वैशिश्ट। नाल्यार आज जे पूल बांदता गेल्ले वर्सा बांदता आनी ह्या वर्सा पूल कोसळटा, पूण हो पूल तसो कांय ना, आजून घटगंच आसा। तेन्ना ह्या पुलाक गोवोरमेंटान जावं PWDन हेजेर बरेंच लक्ष घालून ह्या पुलाक जतन दवरुचो। त्या बरोबर ह्या पुलाक समज एका सायडीन कितें खांबे घेवून जाता जाल्यार खांबे घेवचे, जावं अन्य काही हें करून हो पूल म्हणजे भावी पिढीक हो पूल पुर्तुगीजान बांदलेलो आज पर्यंत कित्याक उरता आनी आमी आतां स्वतंत्र जावन पूल बांदता ते कित्याक उरना। हेका लागून भावी पिढीन हेजेर पळोवचो, हेजेर बरो अभ्यास जावचो आनी सरकारानूय ह्या पुलाचेर लक्ष दिवचें। हे पूल आजून घटमूट आसपाचें कारण म्हणल्यार तातूंत केल्लो शिशाचो वापर। शिशाच्या वापराक लागून हे पूल घटमूट आसात। म्हणजे इतल्यार खरें हेजे पुलाचें काम जर पळोवंक गेलें जायत, कोणी त्या पुलाक जेन्ना पळय न्हंयचें उदक कमी जाता तेन्ना त्या पुलोपन वयचो आनी त्या पुलाक पळोवचें, म्हणजे तेजें बांदकाम कशें आसा तें। म्हणजे अशें मजेशीर दिसता की पक्षी एकादें घरटें बांदता आनी त्या घरट्यांत तो पक्षी रावता, अशे तरेची तें जें बांदकाम आसा। आनी आमगेले थोडे लोक म्हणटा हें जें पळय बांदकाम केलां हें पयलीं शिशें म्हणून जें आसतालें हें शिश्याचो वापर केला आनी तो पूल बांदला। पयलीं पुर्तुगेज टायमार सांगपाचें म्हणल्यार उसगांव पर्यंत ही टोटल जी पळय खनीज वाहतूक आसा ही कुळें जाताली। तेन्ना कुळेंच्यानूच माल सगळ्या हो सप्लाय जातालो, वास्को वयतालो, फक्त वॅगनीचेर वयतालो, तेन्ना अन्य ट्रान्सपोर्ट नासलो। ह्या पुलाच्या जाग्यार सरकाराचो खंय नवो पूल बांदपाचो प्लॅन आसा, मात हो पूल मोडचो न्ही, तो आसा तस्सो दवरीचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। आयज आमी कुळ्या गांवांत आसा जो मेट्यावाडाचो पूल आसा तो पूल पोर्तुगीज कालीन पूल आनी तेजी जे पुलाचें जें नक्षीकाम पळयत सकयल अंडरग्रावंड ताका त्या पुलाचें एक वैशिश्ट म्हणल्यार ताका त्या पुलाक एकूय खांबो ना। जे बाकीची पुलांनी जे खांबे घालता पळय तसो पुलाक ते एकूय खांबो ना, तेका चौकडी अशें नक्षीकाम अशें करून तो पूल बांदलेलो आसा। पोर्तुगीज कालीन जो इंजिनियरांनी पूल तयार केल्लो तेजे हे पुलाचें एक वैशिश्ट जावन आसा। आज तो पळयता की ह्या पुलान कितलींशींच वर्सां आतांच अशें आयकूं येलां की ह्या पुलाच्या जाग्यार दुसरो पूल आनीक उबो जाता, दुसरो पूल सरकार बांदपाक पळयता। तेन्ना सरकारान जो दुसरो सुद्दां पूल बांदीत जाल्यार वन वे सायड करून हो पूल जतन करून दवरिचो, एक पोर्तुगीज काळीन आसा म्हणून हो पूल जतन करून दवरिचो अशें ग्रामस्थांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर।